FIR, so strict action has to be taken against all this. They have to be penalized and they have to be कित्याक हे माफिया जाले आज. हे जे थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट आहे they are माफिया. वो इशू केल्ले 10 दीस जाले चालू हा आनी काल जेन्ना आमी हांगा आमच्या मिटिंगेक आयिल्ले सो थंय हो प्रश्न आयलो आनी वी डिसायडेड दॅट वी वील कम एंड हॅव अ लूक. आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हॅज ऑलरेडी रिएक्टेड ऑन दीस इशू बट हो इशूर खूब गंभीर हा. जेन्ना आमी आतां हांगा सायटीर आयले तेन्ना आमचे वडील भाव ह्या गांवचे जे हांगा रावतात पळय कळून आयलें की सप्टेंबरांतल्यान जेन्ना पावस पडटालो तेन्नातल्यान ते म्हणटा बारीक वास येतालो आनी ताज्या उपरांत समवेर इन ऑक्टोबर ही कंप्लेंट ऑफ ब्लड इन हीज युरीन एंड ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. नाव ब्लड कमिंग इन युरीन इज एन व्हेरी serious offence. I mean serious thing. I think the health minister and the chief minister of the state has to immediately act on this. बिकॉज हे केन्नाच्यान आनी द प्रॉब्लम इज त्या बांयचें तें उदक पिता आतां आमकां कळून आयलें खाता सो ते कितलो तेंप जालो तें उदकान तें पेट्रोल आसा पेट्रोलियम मिक्सचर हें कोणाक खबर ना आनी आतां कळून आयलें की ZIO पळय पावसा पयलीं खंय चालू जाल्लें आनी आतां ZIOलाचे जे हांगा अधिकारी आसा तांकां हें खबर सुद्दां ना की तांकां बाबड्यांक हॉस्पिटलान एडमीट केल्लें. सो आय थिंक आय डोंट नो वाय द गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टींग. म्हाका अशें कळून आयलां की सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान आज सांजची खंय मिटींग घेतल्या विथ ऑल द डिलर्स इन ऑन. सो वॉट इज हॅपनिंग? वेर द चीफ मिनिस्टर, वेर द हेल्थ मिनिस्टर आहा ते नाका ते बारीक गरिबांक तुमी वचून हॉटेलां आनी हांचे लॉक मारता मरे. FDA खंय आहा? दीस इज अ सिरियस क्वेश्चन ऑफ ह्युमन सेफ्टी. आज पेट्रोल आतां वेन वी स्पोक टू द ऑफिसर्स हियर now the problem is the pipeline is about 600 meters from this location. तो सांगता की 22 तारखेक लास्ट ताजी वेसल हांगा डिस्चार्ज जाला. आज 6 तारीख जाली म्हणजे ऑलमोस्ट 14 दीस जाले लास्ट डिस्चार्ज जावन अजुनूय त्या बायन हांगा पेट्रोल आयिल्लें आहा. म्हणजे हाजो अर्थ कितें की संपूर्ण सरावंडींग एरियेन हें पिल्फरेज जावन भितर गेलां एंड दीस इज नॉट ऑफ दीस वेसल. इट कॅनॉट बी. ताका जेन्ना आमी विचारलें तो सांगता ताचें टॉलरन्स इज 0.3% ऑफ द डिस्चार्ज. म्हणजे तुका डिस्चार्ज एट पोर्ट एंड एट टँक इज 0.3% म्हणतो. पूण 600 मिटराचेर जर तर आज पेट्रोल जर व्हांवन आय मीन सिपेज जावन येला दीस इज अ प्रोसेस वीच इज गोईंग ऑन फॉर इयर्स हाजो अर्थ. आनी म्हाका एक समजना की तांकां जेन्ना वेसल येता डॉक जाली जेन्ना ती मिटर्ड आसता ते इट इज दॅट क्वॉन्टिटी इज मिटर्ड. सो बाबा कितली वेसलान आयली आनी कितली पावली हाजें ऑडिट ते करना एवरी इयर. If there is a seepage, they should get a difference in quantity. Very simple. आणि समज जर क्वांटिटी डिफरन्स आसा जाल्यार हू इज बेरिंग दॅट कॉस्ट? दॅट 0.3% आय एम टेलिंग टू द गव्हर्मेंट एंड इट इज नॉट 0.3%. हे चोरता आसतले खंय तरी वाटेर. 0.3% जाल्यार ते बायन पावपाक शकना 600 मिटराचेर. नाव यू डोंट नो वेदर दीस हॅज गॉन इन टू द एंटायर फिल्ड्स एंटायर एग्रीकल्चर एरिया. म्हाका दिसता हातून ह्या केंद्र सरकाराचो हात आसा. म्हजो आरोप आसा हाजेर आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ही केस काडून CBIक दिवपाक जाय. कारण इतलेंच की अडानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड कंपनीन हांचे जवळपास 49.38% स्टेक घेतिल्ल्या. हाजेर सरकारान पयलीं येवचें क्लियर की अडानीचो हातून शेअर आसा काय ना तो काय आनी एक वो जुमला की खंय तरी तांणी पंक्चर केला आनी थंयच्यान चोरता काय कोळशाचेर कशें चोरलें तें पळयलां. सो म्हाका दिसता दीस इज अ सिरियस इशू. दीस इज अ सिरियस इशू इन द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आनी मुख्यमंत्र्यान पयलीं हाजेर स्पश्ट येवचें. स्वामीनाथन राजारामन गणेशन हो कोण? हो त्या कंपनीचो डायरेक्टर हा आनी दी इज अ डायरेक्टर इन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज. सो दीस इज आय थिंक अ डायरेक्ट लिंक विथ अडानी. सो केंद्र सरकारा वयल्यान तुका डायरेक्शनां येता. आय थिंक ताबडतोब हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हेज्या फाटल्यान कोणाचे हात आसा हे खंयच्यान चोरता आनी खंयच्यान लीक जाता म्हाका दिसता हें भायर येवपाक जाय.